नमस्कार, हांव शैलेश उमेश पागी, लोलये पंचायतीचो माजी सरपंच. हांव प्रेस स्टार्ट करता पयलीं आमचे मल्लिकार्जुन देवाक नमन करता आनी आमचे परशुराम पंचग्राम आनी आमचे दैवत आमचे सेंट जेजू हाका नमन करून हांव प्रेस म्हाजी सुरवात करता. प्रेस घेवपाचें कारण म्हणल्यार म्हाका झेडपी एक इंट्रस्ट आहा, म्हणल्यार हेचे खातीर तेजे खातीर आयज सगळ्या लोकांनी म्हाका फुडें धाडिल्लें आहा. म्हणजे हांव सगळ्या लोकां मुखार म्हाजे विचार हांव दवरपा खातीर फुडें सरिल्लो आहा. सांगपा म्हणल्यार 2012 सावन हांव राजकारणांत निवडणेन 2022 पर्यंत हांवें लोलये पंचायती खातीर वर्चस्व केल्लें आहा. तेन्ना नंतर जायते डिस्ट्रक्शन येयलें, जायते आमचे एनवायरमेंट आहा, ह्या सगळ्या दृश्टीन आमी सगळे लोकां बरोबर रावन आमी सगळे तेजे वावर करतात. तेजे खातीर म्हाजे जे समर्थक आहा तेमी कितें सांगलें की तूं सगळे लोक तुजे बरोबर आसात आनी जे पळय आमचे लोलये पंचायती जावं ऑल ओवर गोवा आमचें डिस्ट्रक्शन सद्या चालू आसा तें जर आमकां थांबयता जाल्यार आमचे सारके एक यूथ आमी फुडें सरपाक जाय. आनीक हे सगळें वाचोवन दवरपा खातीर हांव आयज हांगा ह्या झेडपी कॉन्टेस्ट करपाक सोदता. सांगपाचो उद्देश म्हणल्यार 2012 नंतर एक 2016 एक IITचो एक प्रकल्प आमच्या भगवती पठाराचेर येवपाचो घातिल्लो. तेन्ना कितें जालें, हांव एक पंच आशिल्ल्या कारणान म्हाजे कडेन सगळी लोलयेची जे कोण हें आशिल्ले ते अपोज करपी आशिल्ले ते तेन्ना म्हाजे कोण फुडें आयले आनीक म्हाका सांगले तेमी आनी सगळ्याचे विचार पडटले हांव एक आमच्या वार्डापुरच्यान हांव एक मिटींग स्टार्ट केली, म्हळ्यार कोबरा बैठक करून. आनीक आमी अशें करून फुडें म्हळ्यार कशें पॉजिटीव नेगेटीव हें करून तो एक आमी सगळ्या लोकां बरोबर घेवन जेन्ना लोकांक कळ्ळें की हेजे आमचो इफेक्ट खूब आहा. आमचे शिक्षण खात्याक आमी शिक्षणा खातीर आमचो अपोज दिलो, आमचो फकत तो पठार वाचून दवरपाचो आनी गांव सांबाळपाचें आमचें धोरण आशिल्लें. ह्या दृश्टीन आमी सगळ्या लोकांक बरोबर घेवन गेले आनी आयज पळयतात की जी IIT गोंयांत करपा हाडिल्ली ती ऑल ओवर गोंयांत आनी ती सगळ्याक रिजेक्ट जाल्ली आसा आनी कोणूच ताका जागो दिवपाक सोदना. तेजें कारण अशें आहा की आमी आतां नॉर्थ गोवा पळयतात कशें कितें चल्लां, तशें आमची सावथ गोवा जावचें न्ही. आनी लोलये पोळे एक सुंदर आनी हे पळय सुंदर अशें एक गांव आसा आनी गांवडोंगरी खोतीगांव सारकें की हें एक निसर्गान नटिल्लें आहा. म्हळ्यार तेजे खातीर हे अशी प्रोजेक्ट येयल्यार कितें इफेक्ट जातले हें सगळें लोकांक खबर आहा. म्हण तेजे खातीर आमी सदांच लोकां बरोबर वावर करून आमी फुडें सरिल्ले आहात. आनी ह्या फुडें सरपाक म्हाका लोलये पंचायतीचे, पैंगीण पंचायतीचे, गांवडोंगरीचे तशें खोतीगांवचे समविचारी लोक आहात तेंचो म्हाका फुल सपोर्ट आहा आनी तेमी म्हाका फुडेंकाण म्हाका हांगा धाडिल्लो आहा. तेजे खातीर हांव ह्या प्रेस माध्यमांतल्यान हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदतां की म्हाजे सारके एक यूथ आनी एक न्यू फेस तुमचे खातीर हांव एक ऑप्शन म्हूण हांवें म्हळ्यार एक अपक्ष हांव ह्या नात्यान हांव फुडें सरिल्लो आहा. म्हळ्यार तेजे खातीर ह्या सगळी जनतेन म्हाजे बद्दल विचार करता आनी एक न्यू फेस आनीक एक डिस्ट्रक्शन करपाक दिवपाना ह्या हेतून हांव फुडें गेल्ले. तेजे खातीर हांव सगळ्याक आमचे गांवडोंगरी खोतीगांव लोलये पोळे पैंगीण पंचायतीच्या सगळ्या लोकांक उलो मारता की हें तुमी एक जो विचार करून तुमी एक म्हाका भोवमतान निवडून दिवचो. तेजे खातीर हांव आज फुडें सरिल्लो आहा आनी तुमी म्हाका सपोर्ट करता हें म्हाका निश्चितूच खबर आसा. कित्याक आमी फाटलीं 10-15 वर्सां जालीं पळयता की कशें हांगा कितें चल्लें आसा हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. तेजे खातीर ह्या प्रेस माध्यमांतल्यान हांव सगळ्यांक तुमकां एक कळवणी करपाक सोदतां. पक्षा कडेन आपल्या उमेदवारी अपेक्षा गेल्लो काय अपेक्षा आशिल्ली म्हणल्यार हांव कशें आसा राजकारणां म्हणटकीर आमी सगळे लिडर जावं पार्टी हांव सगळी पळोवची पडटा. ते खातीर हांव फाटली एक 6 म्हयने 1 वर्स जालें हांव थोडे लिडरांक मेळयलो. अशें म्हाजी जे कोण आसा तांकां हांव सगळ्यांक मेळयलो आनी तांकां सगळ्यांक सांगिल्लें की हांव एक अपक्ष एक हांव ह्या एक लोकां खातीर हांव एक वावर करपाक सोदता, तुमी म्हाका सपोर्ट करता. पूण कशें जाता जशें आमी पळयतात आयज हें राजकारण आहा ते आमचे जे लिडर आहात ते ओल्ड फेसीस घेनात तेच मनीस घेवन वचपाक सोदतात. मागेलें म्हणणें कितें आसा की आमचे सारके युथाचे हे राजकारणी विचार करनात ते कित्याक करनात ह्या लोकांनी तांकां दाखयन दिवपाक जाय. आनी जे लोक आतां जे कोण समविचारी लोक आसा आनीक म्हाका आहा ते
सगळे म्हळ्यार हांव अपक्ष आसा म्हणटकीर म्हाजे खंयचे BJPचे मनीस रावतले, काँग्रेस मनीस रावतले, आरजीचे मनीस रावतले आनी सगळे जे जनरल पब्लीक जे हे सगळे विचार करता हे डिस्ट्रक्शन जावचें न्ही हे सगळे विचार आनी गांव सांबाळून दवरपाचो आमगे मेन जो मोटो आसा तो घेवन हांव वयता आनी म्हाका ह्या हेतूंक शैलेश पागी म्हण वळखता तशेंच मागे नीक नेम कोंकणी म्हळ्यार म्हाका हांव मनीस कसो हांव भुरगो कसो हे सगल्यांक खबर आसा म्हळ्यार आमी दाखय कित्याक म्हाजी सगळे आहा ते क्लीन आहा ते सगळे दाखयन दिल्ले आसा तेज खातीर म्हाका पूर्ण भरोसा आहा की हे समविचारी लोक आनी हे सगळे आमचे जे पळय म्हाका यूथ फुडें काडला ते सगळे म्हाजे बरोबर रावतले म्हाका फूल कॉन्फिडन्स आसा. तुमी पयलीं इस्दोरान समर्थक न्ही इस्दोर फ्रेंडांनी सांगलें म्हाजे आमदार सो तेजे बरोबर तुमी कितें आना तुमचे बरोबर तो कितें आना म्हाका एक प्रश्न विचारिल्लो आहा इद्दोर गेली पळयता की तो सादारण तीन पाटी पडिल्लो आनी मागीर ताका एक आमचे एक 2016 IITचे जेन्ना आमी एक मुवमेंट केलो त्या टायमार आमच्या मुवमेंटा बरोबर तो जसं जसं मुवमेंट ताका कळ्ळो आनी तेन्ना तो आमचे बरोबर रावलो आनी त्या टायमार सगळे लोलये जावं पैंगीण गांवडोर सगळ्यांक ताका एक कित्याक एक आमचे एक गांवांत त्रास करपाक नाका ह्या दृश्टीन आमचे एक कोण तरी लिडर मेळटा म्हण आमी ताका फुल्ल सपोर्ट केलो. हांव तेजे बरोबर पुराय लोलये पंचायत जावं बाकी कडेन हांव तिकडे ओपन दवरलें इतल्या खातीर की म्हाका सगळ्यांनी सांगिल्लें की गांव आमकां राखपा जाय जाल्यार आमकां कोण तरी लिडर जाय. आयज हांव हांगा फुडें सरपाचें कारण कितें की हांवें पळयलें की जेन्ना 2016 हांवें पंच आसतना कितें भुरगीं म्हाका डायरेक्ट मेळटात म्हळ्यार कशें जाता एक लिडर उरलो म्हणटकीर कितें जाता एक कोणाक एक सपोर्ट उरता आनी आयज दिसता की लास्ट टायम फिल्म सिटीचो विशय येयलो तेन्ना आमी सगळे गांवां गांवांत सगळे अपोज सगळे जाण करतात आमकां सादारण 2000 लोकांनी सायन दिल्यो पूण कितें जाता ओपन भोंवपाक मातशी भिता कित्याक थोड्यांचे कोणाचो प्रेशर आसता ना कोण म्हणटा तुगे काम जावपा उरतलें तशें म्हणटा थोडें मातशें हें जाता पूण जेन्ना आमी लिडर म्हणून हांव एक तांकां घेवन लिडर म्हाका एक झडपी संदीचे एक दिलें जाल्यार हांवें खंयचें एक संकट आमचे सर गांवाचेर येलें जाल्यार हांव तांकां बिंदास्त ते म्हाजे बरोबर एक 200 भुरगीं हांव डायरेक्ट घेवन खंयच्या प्लॅटफॉर्माचेर उबो रावपाक सोदता आनी हें जेंचे इद्दोराचें गोवा फ्रॉडाचें पळोवपाक जाल्यार म्हाका मातशी एक खंत वाडटा कित्याक हेंचे आमी सगळे लोकांनी प्रेस पयले आहात होच जो मनीस आयज तो जो इद्दोर म्हणटा ते सपोर्ट करता तोच मनीस एक तेणी एक प्रेस दिली आहा की तेजी हेजेर की तेजी चेड्याक तेणी सर्टिफिकेट एक हें करून हें केली ती बोगस सर्टिफिकेट लावन तेणी जॉबा लावपाक प्रयत्न केलो हें तर तेजेर आरोप केल्लो आहा डायरेक्ट प्रेस आहा हें इन रिकॉर्ड आसा प्लस आमी असेंब्लीक पळयताले की दोग जाण विजय सरदेसाय तो दोग जाण झगडटाले की माकवड रेडो हे तेंची भाशणां आमी सगळे लोकांनी लायव्ह पयलीं आसा म्हणजे हे आतां पळोवपाक जाल्यार हे हांगा कितें साध्य करूं येतात हेंच लोकांनी हेजेर विचार करपाक जाय कित्याक हे सगळी उलयन बरो तुमी त्याच मनशाक घेवन तेमी आमच्या सारक्या एक सामान्य नागरीक आमी शुन्यांतल्यान निर्माण जावन आमी एक आमी इतले व्हडले ह्या पदाचेर पावयले एक सरपंचान गेलो मागीर त्या मनशाचे हेमी कित्याक विचार केला ह्या लोकांनी मातशें तेजेर विचार करपाक जाय अशें तरी म्हाका दिसता. म्हणजे प्रश्न तसं ना प्रश्न कितें आसा की इस्दोरा बरोबर तूं आशिल्लो आतांची परिस्थिती काय इस्दोरा मारून गेलो काय इद्दोरा मारा हांव सांगलें सगळ्याच राजकारणा फुड्यान गेलो तसो इद्दोरा फुड्यान बी हांव गेल्लो आनीक जे पळय इद्दोराचे समर्थक आहात ते म्हाजे क्लोज आसात आतां ते म्हाजे क्लोज आहा आनी आमचे बरोबरचे भुरगे बी आसात म्हळ्यार तेमी कितें सांगला तो पळय कित्याक आमकां जनता आमची लिडर आमची काय करूं शकता जेव पर्यंत आमची जनता आसा तो पर्यंत आमी बिंदास फुडें वचपाक शकतात तेजे खातीर हांव म्हणटा म्हाजी लिडर आसा ती जनता आसा आनी जनता म्हाजे बरोबर रावतलो इतलो म्हाका फूल कॉन्फिडन्स आसा तेजे खातीर हांव फुडें चल्लां. आतां खंयच्या पंचायती वेळी प्रचार कार्य सुरवात केली काय कितें हांवें गांवडोंगरी केला हांवें खोतीगांव केला हांव जे कोण आमचे समर्थक आसात म्हळ्यार ह्या विशया खातीर झगडपी तेंचे खातीर तेंचे फुड्यान भोंवला लोलयां भोंवला पैंगीण भोंवला मागीर ऑल ओवर हांवें ऑलमोस्ट 95% हांवें टोटल थोडेशे आतां एक चिन्ह मेळचे आहा म्हण हांवें चिन्ह मेळटलें परत आमी लोकां फुड्यान संपर्क करतले आनी चिन्ह मेळटलें आमी तें चिन्ह घेवन आमकां एक आमी बरोबर एक भुरग्यांक घेवन वयतले आनी तेन्ना आमी परत आनी तेंचे कडेन बारीक बारीक कोपरा बैठक घेवन आमी तें डिस्कशन करतले. IIT आनी फिल्म सिटीच्या विरोधात जो एक पर्टिक्युलर ग्रूप आशिल्लो तो तुजे बरोबर आसा काय कितें तो म्हाजे बरोबर ठामपणे आसा आनी तो म्हाजे बरोबर ओपन भोंवतलो प्रचारा खातीर आनी हीच मेन म्हळ्यार आमगेलें मेन कितें आसा म्हाजें मेन मोटो आसा की गांवचें जें पळय डिस्ट्रक्शन जाता तें आमी करूंक दिवपाना तेजे अगेन्स्ट आमी डिस्ट्रक्शनाचे अगेन्स्ट हो आमचो मेन मोटो आसा आनी हें करतले आमचे सारके युथूच फुडें चलता जाल्यार आमी हो गांव राखून दवरपाक शकतात.
तुमची कम्युनिटी आहा पळय तुमचो समाज आहा पागी समाज तेजी खूब मतां आहा तो समाज तुमचे कितें रावता पळय बाकी समाजाचो पळोवपाक गेल्यार हांव बी त्या कमिटीचेर आतां उपाध्यक्ष म्हणून आसा. म्हळ्यार समाज हो म्हाजे बरोबर ठामपण रावलो कित्याक आमी त्या समाजा खातीर आमी बी काम केल्लें आसा आनी आमी बी त्या कमिटीचेर एक 2-3 फावटी काम केल्लें आसा. म्हणटकीर तो समाजाचो विशय आहा तो ते म्हाजे बरोबर एक आमचो भुरमूट ते ठामपणान रावतले इतलो म्हाका फूल कॉन्फिडन्स आसा. तिकीट घेवपा खातीर हांव ट्राय केल्ली. म्हळ्यार हांव अशें जे आमचे पयलींचे लिडर आसा थोडे कडेन गेल्लो हांव. पूण कितें आसा म्हाका कळ्ळें की तेंचे भितरूच लिडरशीप सारकी ना खंयच्याच पार्टी कडेन. पूण ती लिडरशीप सारकी ना म्हणटकीर हांव मागीर कितें चिंतलें की समजा हांव थंय प्रवेश केलो कितें केलो जाल्यार मागीर रावपाचें जें लोकां भुरग्यांचें म्हाका सांगलें खूब रावपाकूच जाय. म्हणटकीर हांव तें मागीर कितें केलें की हे तेंगे लिडरशीप आनी कोणाचें सारकें ना म्हणटकीर हांव इंडिपेंडंट वचपाचें मागीर कन्फर्म केलें. खंयच्याच पक्षाचे हे घेनासतना खंयच्याच पक्षाचें हें घेतलो सुद्दां हांव इंडिपेंडंट कित्याक त्या खातीर तेजे खातीर गेलें जाल्यार तेजे सम विचारी लोक केन्ना भरपाचो फॉर्म तुगेलो हांव फॉर्म मंडे भरलो 8 तारखेक. तेन्ना हांव समर्थका कडेन उलयतालो समजा तेजी पयली भर म्हणटा जाल्यार हांव तेजी पयली एक शुक्रार कालच्यान स्टार्ट जाला हय कालच्यान स्टार्ट जाला. मागीर हांव ऑलरेडी फॉर्म हाडिल्लो आसा पूण तेजे अकावंट ओपनिंग थोडे प्रोसिजर आहा तो हांव करता. त्या प्रमाणे हांव 8 तारखेक चोटून भरता. तेज्या पयलीं सुद्दां हांव आमचे समर्थकांक म्हणलें जाल्यार एक शुक्रारा भरया म्हणलें जाल्यार तशें करूं शकता. लास्ट दीस जावं हय लास्ट दीस 9 तारीख खंयच्याच पॉलिटिकल लिडराला खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीले बॅकिंग नासतना तूं इंडिपेंडंटली वयता फुडें. हय खंयच्याच पॉलिटिकल म्हळ्यार लिडर आसा म्हाजे बरोबर तशें. पूण कितें हांव तेंच्या आंगार कित्याक नांव डिस्क्लोज करपाक शकना कित्याक थोड्यांचें कशें आसा की प्रेशर कोणाचेर पण तशें जावंक शकता. तेजे खातीर हांव कितें करता आतां म्हाजे जे समर्थक आहात ते सगळे पक्षाचे समर्थक आहात. तेच हांव लिडर घेवन हांव फुडें वयतलो. मागीर आमचे समविचारी लोक आनी जे पळय आमचे डिस्ट्रक्शना खातीर आमी वावर केला लोलये पंचायत जावं पैंगीण पंचायत त्या लोकांक घेवन हांव फुडें वयतलो. डिस्ट्रक्शन इन द सेन्स कितें जाता म्हणटा लोलये पंचायतीक पळय लोलये पंचायतीक आतां हांवें केला की आमचे थोडे आमचे कमोदाची ते जागो 1 लाख स्क्वेअर मिटर एक सोसायटी अंडर कोणी मागिल्लो आसा. मागीर तो एक एग्रीकल्चरा खातीर तो तेजी म्हणणें आसा अशें पेपरार फाटीं न्यूज येयल्लो. म्हळ्यार मागेर सांगपाचो मुद्दो इतलेंच आहा की एग्रीकल्चरा खातीर तेंचे कडेन तो मनीस जी सोसायटी मागता तेजे कडेन जायतो जागा एग्रीकल्चर खातीर त्या सायडीच्यान पैंगीण पंचायती आमोणे सारके नाल्यार त्या सायडीच्या एग्रीकल्चराचेर जायते करपाक मेळटा. पूण आमचो जो पठार आहा पळय तो हेजो टोटल तो तळप आहा तेजेर कोण एग्रीकल्चर करूंक शकना. म्हळ्यार हें बी एक लोकांनी विचार करपाक बाबा हे जागो हडप करूंक सोदता जाल्यार खरें एग्रीकल्चर सोदून हें लोकांनी एक विचार करपाक जाय. तेजे खातीर हे आमी सगळीं आमकां सगळी खबर आसा आनी तेका लागून हे सगळे आमी जे कोण समर्थक आहा पळय तांकां आमी सगळीं तेजे खातीर आमी फुडें सरलीं. लोली जाले न्हू आतां पैंगीण आसा कोतिगम आसा गांवडोंगरी आहा ती कितें डिस्ट्रक्शनाक कितें म्हळ्यार आतां जे आहा थोडे कडेन जागो आउटलेटार दितात जे दिल्ली जावं जे सायडी आनी मोठे मोठे प्रोजेक्ट ते भितर आतां ऑलरेडी खूब जागो विकिला. आमी काय सेल्यूट चॅक करपाक वचनात. खूब जागो अशें करून विकिला आहा. म्हळ्यार हें फुडें अशें जावंक न्ही आनी ते डायरेक्ट दोंगर कापणी हें करून तेंची मोठे मोठे प्रोजेक्ट जावंक शकता. आनी हें जर प्रोजेक्ट जाल्यार आमकां डिस्ट्रक्शन कित्याक आमकां मेन आमचो उदकाचो मोठो प्रॉब्लेम आहा. समजा हे उदकाचो प्रॉब्लेम मागीर आतां आमी चोरी जाता ते पळयतात. म्हणजे सगळे जे कोण सगळे लोक येवन हांगा जर भरले जाल्यार जे त्या सायडीच्यान जाता ते हांगा जावपाक वेळ लागपाना. ताका लागून हें सगळें सेफ दवरपा खातीर हांव एक म्हाजें एक विजन आनी मिशन म्हळ्यार गांव सांबाळपाचें हें विजन मिशन घेवन हांव फुडें वचपाक सोदतां. एग्रीकल्चरा खातीर सुद्दां दिला तुका ऑपोज करतलो जमीन लोलये एग्रीकल्चर कित्याक हांव स्वता हांव आतां 7,500 स्क्वेअर मिटर हांव शेती रोवता स्वताक आनी आमी कितलेशे भुरग्यांक तसो प्रमोट केला. आनी हे एग्रीकल्चर हें सोड आमी एग्रीकल्चरांतल्यान फुडें वचपाक सोडून हे आमचे तळपार एग्रीकल्चर सोदपाक म्हळ्यार हें मातशें आमच्या लोकांनी विचार करपाक जाय.